जो आता तुम्ही मुखार पळयतात जी आसा शेल्डे लेक आतां काल गव्हर्मेंटान थोडे जे डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट अँड क्लायमेटीक चेंज हेतू भितर एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ऑफ 5 वॉटर बॉडीज एज अ wetland under wetland conservation management rule 2017 in the state of गोवा ह्यो आयडेंटिफाय केल्या। तेतू भितर तुम्ही पळयता आमचे मुखार आसा पळय ती शेल्डे लेक। हांगा आमी ज्या जाग्यार उबे आसा शेल्डे लेक ताका म्हणटा तळ्या बांदार फेमस। आनी मोस्टली हांगा गणेश चतुर्थी दिसाक जेन्ना पावस पडून ते पावस पडटा मागीर हे तळें भरता तेन्ना लोक हांगा गणपती विसर्जनाक येतात। आता ज्या प्रमाणे सरकारान वेटलँड म्हणून आयडेंटिफाय केला तेतूर 5 लेक आसा। तेतून फर्स्ट म्हणल्यार लेक चिंबल तिसवाडी, दासी लेक रिवोरा बार्देस, सांजोरा लेक सांजोरा, सावलेम लेक पिल्ला बार्देस आनी 5वी म्हणल्यार ती शेल्डे लेक जी कुडचडेम कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटा ती ही लेक आसा। आनी ही एक खुबशी हांगा बेस्ट म्हणल्यार हांगा क्लायमेट आसा पळय तो इतलो बरो आसा। हांगा थोडे ब्युटिफिकेशन केलां जी पंचायती अंडर येता ब्युटिफिकेशन केल्लें आसा। आतां हेचे बद्दल जी म्हायती थोडे आनी एड करता स्थानीक हांगा आसा आमचे भितर प्रशांत गांवस देसाय। प्रशांत भाव आतां खुबश्यो हालचाली केल्ल्यो डेव्हलपमेंटा बद्दल तशें पंचायतीन ब्युटिफिकेशन केलां आनी खंय तरी गव्हर्मेंटान एक आयडेंटिफाय केली गोंयांक 5 लेकां। तुमचे ह्या बद्दल हे स्टँड घेतलो त्या बद्दल आनी मुखार काल ग्रामसभा जाली तुमी हेजेर क्वेश्चन मांडलेलो हेजेर आतां मुखार कितें करपा थरयलां? जे शेल्डे गांवा भितर आनी कुडचडे कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर केपें तालुक्या भितर एक अशें नॅचरल रिसोर्स म्हळ्यार निसर्गान आमकां दिल्लेली एक संपत्ती म्हळ्यार शेल्डेचें तळें। आनी हे शेल्डेचें तळें जें आसा हें प्रिजर्व करपा साठी खूब वर्सां जालीं आमी शेल्डेचे नागरीक शेल्डे पंचायत आनी कुडचडे मतदारसंघाचे वेगवेगळे आमदार वेगवेगळे पक्षाचे आमदार येवन गेले। तेणी शेल्डे लेकाचेर भरपूर हांगा विचार विमर्श केलेडेन आसा। पूण आतां असो प्रश्न येयलेडेन आसा की जे वेटलँड डिक्लेअर केलेडेन आसा आमचे शेल्डे लेक 5 गोंयच्या लेकां मदीं तेन्ना काल ग्रामसभेक हो क्वेश्चन हांवें काडलो की आमगे शेल्डे लेक हे वेटलँड डिक्लेअर केलेडेन आसा। हांगा निसर्गाचो एक प्रतीक अशें हांगा दाखोवपाक मेळटा। आनी हें करतना सरकारान हेजेर ताबडतोब हेजेर मास्टर प्लॅन करचो अशें काल हांवें जनरल आमगे ग्रामसभेक हांवें क्वेश्चन घायलो। आनी त्या क्वेश्चना भितर आमचे शेल्डे पंचायतीची बॉडी जी आसा ती थोडी मातशी डिस्टर्ब अशी जाली कारण क्वेश्चन अशें आसलो की सप्टेंबराक नोटिफाय जाल्लें आनीक नोव्हेंबराक नोटिफिकेशन पब्लीश जालें आनी ग्रामसभा पयर काल जाली फेब्रुवारीक। सरासरी एक 4 म्हयन्याचो असो डिफरन्स म्हाका दिश्टी पडलो आनी ताका डिफरन्स दिश्टी पडल्या कारणान म्हाका एक अशें अचंबीत अशें दिसलें की सरकार आमगे अशी ब्युटिफूल हें लेक हें वेटलँड करता। म्हणजे वेटलँड म्हणल्यार कितें की हें सगळें प्रिजर्वेशन। हांगा कोणाच्यान गार्बेज उडोवपा जायना, हांगा कसलो डस्ट उडोवपा जायना, हांगा कसलेंच वायट गजाल्यो ह्या एरिया भितर जावपा जायना ताका म्हणटा वेटलँड। सो आनी मुखार पंचायतीन कितें तरी इन्स्पेक्शन करपाचें डिसिजन घेतला न्हू? आमच्या शेल्डेची बायोडायवर्सिटी कमिटी आसा आनी जेन्ना हांवूय 5 वर्सां बायोडायवर्सिटी मेंबर आशिल्लो फाटल्या 5 इयर्स तेन्ना आमी वेळोवेळी आमी बायोडायवर्सिटीचे मेंबर आमच्या शेल्डे तळ्याडे येवन कोणी हांगा जर भुरगे बसतात या कोणी कितें उडयतात जाल्यार आमी ताबडतोब येवन आमी तांकां काडून उडोवपा या तांकां आमी अलर्ट करताले की हांगा तुमी कांयच उडयना काय। हें आमगेलें एक नॅचरल रिसोर्स आसा ती आमी प्रोटेक्ट करपा जाय अशें करून हांव त्या लोकांक सांगतालो। पूण जेन्ना आमी आमगे 5 इयर्स कंप्लीट जाली तेन्ना नवी बायोडायवर्सिटी कमिटी आयली आनी नवी बायोडायवर्सिटी कमिटीन केन्ना मिटींग गेल्यो केन्ना कितें केलें
हेजेर म्हाका कांयच पाठपुरावा ना. म्हणजे आता पयर कितें सांगलां इन्स्पेक्शन करपाचें आसा म्हणून एक 4 दिसांनी. हय, जनरल बॉडी मिटिंगेक जेन्ना हांवें रेज केलो क्वेश्चन तेन्ना सरपंचान सांगलें की इन्स्पेक्शन करया आमगे शेल्डे लेक, तेन्ना बायोडायवर्सिटीचे सगळे मेंबर घेवन आमी इन्स्पेक्शन करया अशें कालच्या जनरल बॉडी मिटिंगेक हांगा ठराव पास जाला. आनी अजुनूय तेंगेलो शेड्यूल तयार जालो नासतलो की केन्ना येवपाचें केन्ना इन्स्पेक्शन करपाचें.